kostani sutta tuga videst velar sutta tuga eksur ponan sutta tuga moja sumya kushal poran betu tuga bolai kendui ondu tuga sompurnain buzum tuga pavoi dunia karzazo tu sontos jesu mozo monazo tu squar jesu mozo dirada tu soglas berar mozo tu jerus por monso karzazo tu sontos jesu mozo monazo tu squar jesu mozo dirada tu soglas berar mozo tu jerus por monso Tuga zogria zuzan sota tuga bukest gorient sota tuga moja sumya supol ponan betu tuga shanti kain mundu tuga sukest verar buzum tuga pavoi dun
Sacramenta Raulolia Mogacia Jesus Sacramento Sacramentan रावलेल्या जेजू स्वर्गार जावन देंवलेल्या जिव्या उंड्या आयज नव्यान तुज्या पांयाशी आमी एकठांय जाल्या तुजी सांगाता ही सांज सारूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून तुका आमी दिनवासता स्वर्गार जावन देंवलेल्या जिव्या उंड्या साक्रामेंतान रावलेल्या जेजू तुज्या पावलांनी चलूंक आमची आशा हेच आशेन हे सांजे तुज्या पांयां लागीं आमी आयल्या तुका वंदूंक तुका नमन करूंक तुजे लागीं बोगसणे मागूंक
तुजे मुखार आमची विनंती दवरूंक ही आमची सांजेची भेट तुज्या पांयाशी दोनया मानून घे आनी हो वेळ तुज्या सांगाता सारूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर. Bread from heaven, Jesus of most blessed sacrament, here we are once again this evening as we wish to be led by you on the path of eternal life. Here we are to worship you, to adore you. Here we are, Lord, to thank you, to ask your forgiveness, to put before you our intercessions. Here we are to learn from you, Lord. Send us your Holy Spirit, that we might worship you with true spirit. सगळे खालतीखाईन, सगळ्या मोगान आनी आपुरबायेन ह्या वेळार तुजेर नदर दवरून दुनिया तूं आमचो देव, आमचो धनी, तूं आमचो स्वर्गार्थावन देंवलेलो जिवो उंडो, तूं आमचो सोडवंडार म्हूण मानून घेवन आमची मान भागावन तुका आमी नमस्कार करता. We worship you, Lord, and we adore you. प्रभु जेसू, आमच्या प्रभु जेसू, 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 तुका मोयमा, तुका आर्गावंदो, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन, उपकारातून कोताव आमी गायो. जेसू, आमच्या प्रभु जेसू, प्रभु जेसू, आमच्या प्रभु जेसू, प्रभु जेसू, आमच्या प्रभु जेसू, प्रभु जेसू, आमच्या प्रभु जेसू, बडव्याचोर रुखा मोजून करता, आखे ब्रिद्वे तुझी कीर्ती गावता, सगळी रचना तुझी स्तुती गायता. प्रभु जेसू, आमच्या प्रभु जेसू, प्रभु जेसू, आमच्या प्रभु जेसू, प्रभु जेसू, आमच्या प्रभु जेसू, प्रभु जेसू, आमच्या प्रभु जेसू,
Guide me, Lord, along the everlasting way. तुज्या सासनीक जिविताचे वाटेर दुनिया आमकां चलोवन व्हर. ह्या वेळार जेजूचेर नदर दवरया. ह्या वेळार जेजू बराबर आमी रावया. Be with Jesus. Let your eyes be fixed on the most blessed sacrament. ह्या पवित्र संस्कारान जेजू खरेपणी आसा तुका पळयता. तुका आपणा बरोबर चलोवन व्हरूंक सोदता. तो तयार आसाय जाल्यार ताका पळय. तुज्या जिविताची वाट व तुज्या जिविताची गोत, your situation placed before him. जेजू, हो पळय हांव आसा. तुज्या सांगाता चलूंक, तुजे वाटेन येवंक. ह्या म्हज्या जिविताचेर दुनिया तूं नदर मार. हें म्हजें जिवीत, हांव तुजेर नदर मारता. तूं म्हजें जिवीत पळय जेजू. Look at my life. Look at the situation of my life. This is what I am. This is how I am. तुजो आत्मो जेजू ह्या वेळार आमकां दी. Fill us with your Holy Spirit. Fill us with the power of your Holy Spirit, Lord. तुज्या आत्म्यान आमकां भर. तुज्या आत्म्याचो पवित्र उजो आमचेर दिवूं दी. म्हजें जिवीत तुजे वाटेर घालूंक जेजू म्हजे बरोबर यो. ह्या म्हज्या हुस्कारांत तुजो आत्मो हांव भितर घेता. I breathe in your Holy Spirit, Lord. Breathe upon me your Holy Spirit. Let me be purified. Let me burn in your fire, Lord. Be with me, Jesus. Come to me, Holy Spirit. ये पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान म्हाका भर. म्हज्या जिविताक नवी वाट दाखय. Come, Holy Spirit. Come with your fire. Come with your fire, Lord. Touch me. Fill me, Lord, with your fire. Purify my heart, Lord.
म्हाका नितोळ निर्मळ कर. तुझ्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर जेजू. ह्या वेळार म्हजे हात उक्ते करून तुजे मुखार हांव आसा. तुजेर नदर घालून तुज्या आत्म्याक तुलो मारता. प्युरिफाय मी लॉर्ड. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your power. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your Holy Spirit, Purify my heart, Lord. purify my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Come, Holy Spirit, purify my heart. Come, Holy Spirit, let your fire fall. 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 हे पवित्र आत्म्या Let your तुझ्या fire उजान आमकां भर. fall. म्हज्या जिविताच्या दर एका भागाक तुझ्या आत्म्यान गिरासून पडूय. म्हज्या जिविताच्या दर एका कोणशाक तुजो स्वास पावय. म्हज्या जिविताच्या दर एके घडीक तुजो उजो लाय. हे पवित्र आत्म्या म्हाका वाट दाखय. हे पवित्र आत्म्या म्हाका सासणाच्या जिविता वाटेन चलोवन व्हर. Come, Holy Spirit, show me your way, show me your path. Touch every moment of my life. Come, Holy Spirit, fill every space of my life. Come, Holy Spirit, illuminate the darkness of my life. सुमिया जेजू, तुझ्या पांयाशी आमी आयल्या. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन संवसार मनयता वर्ल्ड सुइसायड प्रिव्हेन्शन डे, आत्मघात आडावपाचो दीस. आमच्या जिविताक जरी तर तुजी वाट दिसती पडटा जाल्यार जीव तुज्या हातान आसा. ह्या वेळार तुज्या पांयाशी दोनी आमी हाडटा. सगळीं मनशां जीं वेगवेगळे तरेन आपल्या जिविताक एके भाशेन विठेल्यान जिवपाची उमेद उणी जाल्या. They have lost vision of their life. We bring them to your feet, Lord.
We bring to you all those who are confused in their life, all those who are depressed. We bring to you, Lord, those who have lost the way. We bring to your feet, Lord, those people who make the life of others difficult. तुझ्या पांयाशी दुनिया आमी हाडटा, जे कोण दुसऱ्यांचें जिवीत अवघड करतात, दुसऱ्यांचें जिवीत जोड करतात, जिवीत सोंपोवपाचे दोशेर तांकां पावयतात, तुझ्या पांया पोंदाक तांकां दवर जेजू. आमची आर्गां मानून घे, आमचे दिनवास मानून घे जेजू. साक्रामेंतान रावलेल्या जेजू, आमची पातकां भोगोस, आमच्यो चुकी तूं निवळ कर, नवी वाट आमकां दाखय. आमचें जिवीत तुज्या हातांत जेजू. दुनिया आयज हांव तुका आर्गां दिता दुनिया, कारण तूं आमकां राखताय, तूं आमकां सांबाळटाय, आमचें मन तूं उजवाडायताय, आमकां खरी वाट तूं दाखयताय. सासणाचे वाटेर, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार तूं आमकां पावलां मारूंक शिकयताय. आयज तुज्या सांगातान जायत्या सुसायड करूंक चिंततल्या भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी आपलें मन बदल्लां. आयज तुज्या सांगाता रावन जायत्या भुरग्यांनी आपल्या जिवितान बरें पावल मारलां. आयज हांव आर्गां दिता दुनिया, ज्या जाग्यार हांव आसा तूं जरी तर म्हाका वाट दाखय नासलोय जाल्यार हांव हांगा आसचो नासलो. तुजेच कृपेन आनी तुज्याच बळान तुवें म्हाका जिवितान हो सोयेक दिला, तुका पळोवंक, तुका भोगूंक. दुनिया तुका आर्गां दिता आमच्या आवय बापाय पासत. तांच्या रुपान तूं आमकां सांबाळटाय, आमची राखण करताय. तांच्याच रुपान तूं आमकां वाट दाखयताय. दुनिया तुका आर्गां दिता आमच्या टिचरींक, पाद्रींक, माद्रींक आनी कावन्सिलींग करतल्या वेल विशर्सांक. तांच्या रुपान तूं आमकां बरे ते गूण दिताय. तांच्या आदारान तूं आमकां जिवितान वायट रस्ते सोडूंक शिकयताय. तांच्याच आदारान तूं आमकां बरें तें सांगताय, देंवचारा कडलो आमकां पयस व्हरताय. दुनिया हांव तुका आर्गां दिता आमच्या इश्टां पासत. तांचे वरवीं तूं आमकां सांगात दिताय, आमकां खुशाल दवरताय, आमकां हांसयताय, आमकां हेडयताय. सगल्यो आमच्यो दुखी तूं पयस करताय. दुनिया हांव तुका आर्गां दिता हे सृश्टी पासत.
आमचें मन बदलूंक शितळ वारो तूं आमकां दिताय. सोबीत मळब आनी दोरया, फळां दीक, झाडां पेडां, शेतां पाटां, हें कांय बरें सोयम तूं आमकां एक देणे कशें भेटयताय. बरें जिवीत आमी जिवंक, बरो फुडार आमचो करूंक आनी आमचो आसरो कसो आमी तें सांबाळूंक ही सृश्टी तूं आमकां भेटयताय. दुनिया, you have made plans for us. You have written our lives with your own hands. You know us by our name. आमकां सदांच असो राख आनी सांबाळ दुनिया. कांयच वायट आमकां जावंक दिवं नाका. सुसायडा वसले चिंतना तूं आमची पयस कर. ड्रग्स, सोरो, आडगां नाडगां, वळख्यो वस्तू असल्यो आमच्यो हॉबीज तूं पयस कर. दुबावना हें सगळें तूं करताय दुनिया, पूण तुजें उतर पाडूंक, तुज्या हाताक धरून तुज्या फाटल्यान येवंक आमचें मन आनी आमचे दोळे उगड दुनिया. आनी सगळ्या तुज्या देण्या पासत हांव तुका आर्गां दिता दुनिया. आर्गां तुका सुमिया, काळजान म्हज्या आयलाय. दिनवास तुका दुनिया, पिराड कोणची येता. आर्गां तुका सुमिया, काळजान म्हज्या आयलाय. दिनवास तुका दुनिया, बिराड कोणची येताय. तूंच म्हजो सुमिया, वासत आनी आदार. निराशी जिवितान ह्या दादोस खुशालकाय दिताय. आर्गां तुका सुमिया, काळजान म्हज्या आयलाय. दिनवास तुका दुनिया, बिराड कोणची येता. दुनिया आर्गां तुका, दिनवास तुका, महिमा तुका, वंदन आनी स्तुती तुका. तूं आसाय देखून हांव आसा. तुजें सवें म्हाका सुरक्षा आसा. तुजें सवें म्हाका नवें जिवीत आसा. हें सगळें जाणा जावनूय दुनिया जायते पावटी हांव चुकलां. तुजी काकलूत, तुजें बोगसणें ह्या वेळार हांव मागूंक सोदतां. म्हजें काळीज तुका उगडटा दुनिया. म्हज्या दुखवल्ल्या काळजाक आयकून घे. तुजी काकलूत म्हाका फावो कर. सासनाचें जिवीत आनी संवसारीक जिवीत तुका दुनिया जायत
तसलें आमी जियेल्लें जिवीत आनी म्हाका जाय तशें जियेल्लें जिवीत. हातूंतलें मोदें घडये जायते पावटी हांवें संवसारी जिवीत आनी म्हाका जाय तसलें जिवीत हांव जियेलां. आनी संवसारी जिवीत जियेता तेन्ना जायत्यो वायट वस्तू हांव गुल जालां. सासणाच्या जिविताचो मारूग न्हू बोगोर वायट जिविताच्या मार्गार हांवें म्हजें पावल मारलां. आनी हें म्हजें जिवीत जियेताना न्हूच फकत हांव पातकान बुडलां, पूण म्हजे बरोबर हांवें म्हज्या इश्टांक मित्रांक आनी हेर दुसऱ्यांक तांकांय ओडून ह्या पातकांत हांवें हाडलां. जायते पावटी पयशांचे आशेक लागून दुसऱ्याचो घात हांवें घेतला. जायते पावटी म्हजे कुशालकायेक लागून दुसऱ्यांची कुशालकाय हांवें विबाडला. आनी हें म्हाका जाय तसलें जिवीत जियेताना हांवें दुसऱ्याचें जिवीत पिड्यार केलां वो दुसऱ्यांचें जिवीत नॉस्टायलां. आयज तुज्या पांया मुखार हो नियाल कोत्ताना बोगसोणें हांव मागतां सुम्या. आयज आमी वर्ल्ड सुसायड प्रिव्हेंशन डे मनयता. कितल्या जाणांचें सूख पिड्यार करून तांकां हांवें ही सुसायडाची चिंतना तांच्या मनांत घातला काय. घोडे म्हाका ती एक बारीक वस्त जायत, पूण तांकां जायतें दुखलां आसतलें. तांची चिंतना कितें तें म्हाका खबर ना आनी जाणा जावंकय हांवें प्रयत्न करूंक ना. मोगाला बापा, आयज हांव तुजे कडेन बोगसोणें मागतां आनी जितल्या जाणांक हांवें दुखयलां तांचे कडेन हांव बोगसोणें मागतां. घडये हे वायट रस्त्यार चलपाचो, हो वायट रस्तो दवरपाचो आनी ह्या वायट रस्त्यार जिवीत सारपाचें म्हजें मन नासलें. पूण कांय कारणाक लागून हांव अशें करूंक पावलो. घडये दुसऱ्याचे प्रॉब्लेम वो पर्सनल प्रॉब्लेम, पूण तूं सोम्या तूं म्हाका वळखून जाणय. तूं म्हजें नांव जाणय, तूं म्हजें काळीज वळखून जाणय. तुका खबर आसा कितें बरें आनी कितें वायट, कितें हांव करतां, कित्याक लागून हांव करतां, कसल्या मनान करता हें तुका बेस बरें खबर आसा. देवा, तूं म्हजी चौकशी कर आनी म्हजें अंतस्कोण तपासून काड. म्हजी परिक्षा कर, म्हजी चिंतना वळखून घे. वांकड्या मार्गार हांव चलोना म्हूण पळय आनी सासणाचे जिविताचे मार्गार म्हजी पावलां घाल.
जेसू पाव तूं आमकां सोम्या बोगोस आमची पातकां 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 आमच्या पातकांनी धाडायलोले तुझ्या हाता पायांनी किडे काट्याचो मुकुट माथ्यार आनी काळजाक तोपले बाले तुझ्या रोगताची गळोवन दुखां तुवें धापले ओस्कोतळे कुर्सार मेलोय सुसून आमचे वडवडे जेसू पाव तूं आमकां सोम्या बोगोस आमची पातकां जेसू पाव तूं आमकां सोम्या बोगोस आमची पातकां आमचे मोदे येवं जियेलोय वार्ता कोंक आमकां स्वताची संवसाराक भुलोन आमी पावलां माली पातकाची बोगसणे मागता सायबा सोडवून वर तूं आमची जेसू आमकां दोर भुरगीं देवाची जेसू आमकां कोर भुरगीं देवाची खरेंच जेजू आमकां खोर भुरगीं देवाची कित्याक जिवीत तुजें दान आमकां आयला तूं जावन आसा जीवदातार हें जिवीत संवसारांत आमी सारताव तें तुजें देणें आमकां तूं आमचे खातीर मेलोय आमी उदीक आनी उदीक ह्या संवसारांत जिवी आसूंक तूं आमचे एक देणें कशें तुवेंनूच बापाक तुकाच ओरपिलोय तुजें दान तुवें बापाक केलें आमी उदीक ह्या संवसारांत जिवी उरूंक आमची ह्या वेळार विनोती तुका हे जिविताक आमी उदीक मान दिवंक आमचें जिवीत आमी राखून दवरूंक जिवितान अपघात आमी करूंक न्हय आमचोच जीव प्राण आमी घेवंक न्हय पूण तुजें दिल्लें देणें आमी बरे तरेन आमच्या जिवितान तें वापरूंक आनी ह्या संवसारांत आमी उदीक आनी उदीक देण्यांनी भरून चलून वचूंक तूं आमकां शिकयताय उपकार तुजे आमचेर कितें विचित्र मांडावळ तुजी आमचे सोबे आमकां तूं सायबा ह्या जिवितान कितलीच देणी दिताय कितलो सांगात आमकां तूं दिताय कितल्या वस्तूंनी आमकां भरताय कितले गूण आमकां दिताय
ह्या सगल्या खातीर तुका आज आमी आर्गां दिताना सायबा आमी विनोती करता उदीक आनी उदीक आमी आमच्या जिवाचो परामोस करूंक हे जिवीत तुजें देणें म्हूण आमी समजून उदीक सायबा तुका आर्गां दिताना न्हयच आमी वायट मार्गात चलूंक पूण आमची नवसरणी करून तुजें देणें आमी ओळखूंक जिविताक मान दिवंक आसात आमी सायबा वायट मार्गार तर हे वेळार तुजें बोगसणें आमी मागलां आमी ह्या जिविता खातीर तुका दिन वाचला ह्या वेळार आमी विनोती करता सायबा आमचे सवें चूक जाल्या आमी घोडेक जीव प्राण घेवंक सोदला आमी घोडेक अपघात दुसऱ्यांचो करूंक सोदला आमचे जायत्या भावा भयणांनी कुसव्यांत आसलेल्या जिवाक नाटक करूंक येवजिलां मागता हांव तुजे लागीं उजवाडाय आमचें मन उजवाडाय जागोय आमकां ह्या काळोखांतली उदीक आनी उदीक उजवाडाची मनशां कशी आमी जिवंक ह्या जिविताक मान आमी दिवंक ह्या जिवाक उदीक आमी समजून घेवंक कोश्ट आसात आमचेर पूण तूंच आमचो रुचनार तूंच आमचो सोमी तूंच आमकां जीव दातार कितें आमकां उणें सायबा ह्या संवसारांत आमकां कांयच उणें ना सगलें सृश्टीन तुवें दवरलां आमकां बरे तरेन आमी वापरूंक बरे तरेन उपयोग करूंक बरे तरेन परामोस आमी करूंक आमी सगल्या वस्तूंचो सायबा बरे तरेन वेव्हारांत ते वस्तूंचो परामोस करूंक आमी विनोती करता मोन सायबा आमचीं घुस्पोलां जाल्यार ह्या वेळार नीट मार्गार ते हाड आमी तर घुस्पोलेलीं मनशां जाल्यांत उदीक भावनांनी भरून आमी तर वायट रस्त्यार गेल्लीं आसां सायबा आमकां बऱ्या मार्गार तूं हाड आमच्या जिविताक मान दिवंक दुसऱ्याच्या जिविताक मान दिवंक दुसऱ्याचें जिवीत उदीक आमी नरकांत न्हय पूण फळादीक तें करूंक आमी वावरूंक आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक बडवून जावन आमी दुसऱ्यांक धीरादीक आदाराची सेवेची मनशां जावंक आमकां शिकय आमचो मारूक सायबा तूं दाखयता आसतना आमची मनां उजवाडाय आमची काळजां सायबा तुजे कृपेन भर हीच विनोती आमी तुजे लागीं करता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोवान आपल्या जेजू आपयता आयक ताचो थाळो जेजू तुजे लागीं उलयता तुज्या काळजाचे खोलायेंतल्यान तो थाळो आयक तुजी नदर जेजूचेर दवर तो दाखयता ती वाट केन्नाच सांडची ना निराशीपणाक ती वाट आमकां पावोवची ना कित्याक ती वाट सासणाच्या जिविताची वाट आयक ताचो उलो तुजे काळजाचे खोलायेंतल्यान आयक तुजी नदर पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूचेर दवर खुद जेजू तुका दिसती पडटा आपूण तुजे लागीं उलयता आयक
Gesù a poeta, Gesù a poeta, maka tuka gopanablia, Gesù a poeta. जेजूचो ताळो आयकून जायत्या जाणांनी आपलें जिवीत बदललां. एक सैनीक सोल्दाद जो आपणाचो देश राखूंक, आपणाचो धर्म राखूंक, आपणाचें कूड राखूंक, दुसऱ्यांचो जीव काडूंक तयार. जेजूचो ताळो आयकून आपलें जिवीत बदलता. ह्या सैनिकाचें जिवीत ह्या वेळार आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. जरी तर हो सैनीक देवाचो उलो त्या झुजा मळार रावन आयकूंक शकता, जाल्यार तुज्यान आनी म्हज्यान जेजूच्या पांयांशी रावून पवित्र संस्काराक पळोवन जिवीत बदलूंक जायना काय? पळय ताका, आयक ताची घोवायकी. Io sono nata a Kabul nel 1986. Già dalla mia nascita era la guerra civile in Afghanistan. Per le settimane non potevo uscire dal sotterraneo delle case perché era la guerra civile. Quando io uscivo vedevo buttati cadaveri a terra, donne violentate nelle strade. Quelle violenze facevano parte della mia vita, perché non conoscevo un altro mondo. Nella scuola coranica insegnavano a uccidere l'infedele e la cosa gradita di Dio. Ma tradizione il Corano era vietato nel nostro paese. Tu dovevi ascoltare il mullah che traduceva il Corano dalla lingua araba nella tua lingua. E poi il mullah che insegnava il Corano diceva: se voi partecipate alla lapidazione, Dio diminuisce i vostri peccati. E centinaia di bambini come me andavamo e vedevamo questi spettacoli. Io bambino tante volte mi veniva la domanda, no? Ma dicevo, ma perché questa tutta violenza, no? E mi dicevano, no, quelli che stanno tagliando la testa di quella persona, quella cattiva. Allora io pensavo che cattivi deve essere tagliati la testa. E insegnavano a noi, che a noi dicevano che nel Corano è scritto. In quel momento mi hanno creato un Dio, mi hanno tolto il vero Dio, mi hanno creato un nuovo Dio. Un Dio che ti insegnava la sofferenza, ti insegnava a uccidere, ti insegnava l'odio. Mia mamma con sue piccolissime parole umane mi metteva lontano da tutto odio. Quando vedevo talibani che frustavano le donne nelle strade, io tante volte dicevo a mia mamma: mamma, quando divento grande mi compro una frusta, anch'io voglio frustare con gli infedeli, no? La mia mamma mi ricorda, mi diceva: guarda loro bambini che stanno piangendo, a te piace che loro mi frustano e tu mi guardi. Quando soffri tanto, vedi tanta violenza, il cuore bianco diventa nero. Ma la presenza della mia mamma nella mia vita e sempre teneva acceso quel punto bianco che è rimasto nel mio cuore. Portavo odio totale, non mangiavo cibo italiano, non salutavo, non incontravo nel dialogo con nessuno. Tutto il mio cambiamento incontrare il diverso, in caso quel diverso che io portavo per tantissimi anni ora.
la prima volta un infedele, un cristiano, un diverso che mi ospita, la sua mamma mi tratta come se io fossi suo figlio. Ultimi giorni della mia permanenza avevo molta febbre molto alta. La sua mamma mi copre con la coperta e la misura la mia febbre con le sue mani, no? Lo stesso gesto, quando io stavo male, la mia mamma faceva verso me. Quel piccolo gesto umano da quella mamma e tantissimi altri piccoli gesti attraverso il diverso che io ricevevo, mi ha cominciato a riflettere, mi permetteva di conoscere il diverso, quello che avevo paura, quello che io chiamo il punto bianco nel cuore dell'uomo. Quello non cambia con la violenza, non cambia con il potere, ma cambia con piccolissimi gesti umani. È arrivato il momento che ho detto, ma io chi sono? Ma io sono come sono un musulmano che non ho mai letto il Corano. Ho trovato il mio Islam attraverso il dialogo con l'altro. Nella verità Dio è amore. Già vedevo che era la mia vita cambiata, non condividevo la vita più, la vita del passato, non condividevo più le feste lussuose, non condividevo più droga, non condividevo più violenza contro bambini, non avevo più il cuore che quando ero con loro, quel nero dell'occhio. Il mio dolore del passato, la sofferenza del passato è diventato sforzo del mio presente. Lasciato le armi e sono ex capitano dell'esercito, ha lasciato le armi e preso la pena e testimoniato la mia vita. Quella mi è costato tantissimo testimoniare. I miei amici cominciavano ad accusarmi al cristianesimo, erano tolta amicizia con me. E mi è cambiato piccolissimi gesti. Allora per questa cosa lotto e la cosa che vince l'incontro, il dialogo con il diverso, i piccoli gesti umani che cambia la storia del popolo. È una storia scomoda e profondamente vista. Nonostante tutto non ho paura da loro, perché ho detto non ho paura perché io ho scelto la libertà. Tiny little human gestures changed my life. ल्हान साद्यो मनशाळ्यो करण्यो म्हजें जिवीत बदललें. फराद जो वेगवेगळे तरेन वायट जिवितांत आसलो, वायलन्स, हेट्रेड, killing of children, raping of women, punishing the infidels by decapitating, गोमटी कातरून दुसऱ्यांक मारून उडोवप, वस्तुऱ्यांचेर भुरग्यांचेर अत्याचार करप, काळजान राग, दुसऱ्यांचो विंगास घेवन भोंवपी फराद जिवीत बदलूंक पावलो. ल्हान ल्हान क्रिस्ती कोरण्यो ताचे सवें घडल्यो तेन्ना आपल्या आवयचो उगडास करून. Changed by Christian life, small little gestures, tiny little gestures can change lives. जिविताक एक नवी वाट दाखोवंक ल्हान ल्हान क्रिस्ती जिविताची गोवायकी संवसारा लागीं हें जायना, पूण देवा लागीं जाता. तुझें जिवीत, म्हजें जिवीत बदलूंक शकता. जरूय क्रिस्ती जिवितांत आसूनय पवित्र पुस्तकाची घडी अजून जाणवाय सारकी घेवंक ना.
दिसाच्या दिसाक म्हज्या आवयचें, म्हज्या भावाचें, भयणीचें, बापायचें बरें उतर मेळटा आसतनाय तें मानून घेवंक ना. घडये म्हज्या जिविताचें वायट, द पास्ट बॅड थिंग्स ऑफ माय लायफ घेवन बसला. देवाचें बोगसण्याक अजून वेळ वेंग मारूंक ना. जिविताचो उंडो अजून चाकूंक ना. जाल्यार हो पळय आसा तुजो जेजू, तुका हात लायता, तुका आपयता. तो सगलोच कोनवाळो माई मोगाचो. ही इज कंपॅशनेट and he loves you. He holds your hand, he touches your heart, he changes your mind, he soothes your life. जिविताचो उंडो तो तुजे पासत स्वर्गार धांवन देंवलोलो. तूच म्हजो रुचनार दोनयार, तूच म्हजो आधार, तूच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच कोरबिडा. Sing to him. Tuz mozo rucnar sumia, tuz mozo adar, tuz moja karsa sumia, sodans korbida. जिविताचो उंडो तूं स्वर्गार धांवन देंवलोलो. संवसाराक सासणीक जीव दिवच्याक बापान तो धाडलोलो. तुजे लागीं येता तो केदींच तानेचो ना. तुका सोत मानता तो कदींच बुकेचो ना. जिविताचो उंडो तूं स्वर्गार धांवन देंवलोलो. संवसाराक सासणीक जीव दिवच्याक बापान तो धाडलोलो. तुजे लागीं येता तो कदींच तानेचो ना. तुका सोत मानता तो कदींच बुकेचो ना. तूच म्हजो रुचनार सुम्या, तूच म्हजो आदार, तूच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच कोरबिडा. तूच म्हजो रुचनार सोम्या, तूच म्हजो आदार, तूच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच कोरबिडा. रुचनार देव तुजो, दयाळ सोडवणदार. He's compassionate. He's your creator. He speaks to us in his word. ताच्या दयाळपणाचेर
तुजी नदर दवर. म्हणून तूं दयाळ आसा. बी कंपॅशनेट in his everlasting life. If you tried to describe what God is like, it could be difficult or daunting. But when the people who wrote the Bible pondered the mystery of God, they consistently described God's character in this way: compassionate and gracious, slow to anger, overflowing with loyal love and faithfulness. The very first word used in this description of God is compassionate, or in Hebrew, rachum. This word also appears as a noun, rachamim, or compassion. And what's fascinating is that both of these words are related to the Hebrew word for womb, rechem. So compassion in the Hebrew Bible is centered on a person's core, and the word invites us to imagine a mother's tender feelings for her vulnerable infant. So rahum is a word that conveys intense emotion. Sometimes it's even translated as deeply moved, like in the story of King Solomon, who meets two women who've just given birth. One of their babies sadly dies, but then both women claim that the baby still living is theirs. As a test, Solomon says to cut the baby in two and give each mother a half. And the baby's real mother is deeply moved. She would rather the other woman take her baby than see her child die. And it's her compassion that reveals that she's the true mother. But rahum isn't just an emotional word. It also involves action. And surprisingly, the word is used most often to describe God's actions, motivated by his emotions. Like when the Israelites are suffering and oppressed in Egypt, God hears their cries and is compelled by his compassion, his rachamim, to rescue them. Then, as the Israelites travel through the dangerous wilderness, they're hungry and thirsty, and God is Rahum, caring for them as his own child. He provides everything they need: food, water, and clothing, as he personally guides them. So it's no surprise that when Yahweh reveals his character to the Israelites in the wilderness, he begins by saying he's compassionate. But despite Yahweh's continual rachamim, the Israelites turn away from him time and again. They reject Yahweh's compassion and instead give their allegiance to other gods. And rather than showing compassion to each other, they do violence. And their rebellion results in exile, and they're scattered among the nations. And it's in this dark moment in Israel's story that we come to the book of Isaiah, where Yahweh compares himself to a mother full of rachamim toward her baby. He says, "Can a mother forget her nursing child, or have no compassion or rachamim on the child of her womb? Even if she forgets, I will not forget you." God is full of motherly compassion, and he will rescue his people. And as you read further in Isaiah, you realize that God is going to do this by entering into the suffering of humanity. And this points forward to a time when Jesus comes on the scene. He is Yahweh's deep compassion become human. In Greek, the word compassion is oiktirmos. And as Jesus embraces the sick and cares for the outcast, he is deeply moved by human suffering. Jesus compares himself to a mother hen using her wings to shield her chicks from danger as he gathers people into his embrace. And in the ultimate expression of oiktirmos, Jesus is moved by compassion to enter into humanity's suffering, into death itself, to rescue and bring us near to God. And it's this same life of compassion that Jesus calls his followers to imitate, allowing ourselves to be moved by the pain of others, to embrace the hurting, and to participate in relieving suffering in the world. In this way, we too can embody the compassion of Yahweh, or in Jesus' words, be compassionate, just as your Father is compassionate. Now you can see how fitting it is that compassionate is the first word God uses to describe himself. So when we're in pain or see others suffering, we can be certain that God is deeply moved to respond, and that he's there to meet us with his deep compassion.
दयाळ देव, ताची वाट दयाळपणाची. He is compassionate, and the way he wants us to go to eternal life, everlasting life, is a way of compassion, a way of tiny small Christian gestures, tiny little human gestures. आमचो देव दयाळ देव ही वाट चलूंक आमकां आपयता. ल्हान ल्हान क्रिस्ती कोरन्यो, ल्हान ल्हान मनशाळ्यो कोरन्यो, दयाळपणाच्यो कोरन्यो, आमकां सांबाळटा तसल्यो कोरन्यो. जेजूचो आशिर्वाद आमी ह्या वेळार घेवंक वेता. होच जेजू आपल्या जिवितांतल्यान आमकां शिकयता ह्या दयाळ देवाक उलो मारूंक, ह्या दयाळ देवाची तुस्त करूंक, ह्या दयाळ देवा सोवे आमी धांवून धांवून येवंक. He pulls us to his Father who is compassionate, and he teaches us to thank him, to call out to him. ल्हान भुरग्यांक जेजून आपल्या गोपान घेतली आनी शिकयली. हो आशिर्वाद घेता आसतना ह्या ल्हान भुरग्यां भाशेन जेजू बरोबर आमी देवाक उलो मारूंक तयार जावया. देवाक उलो मारप सोबीत, देवाच्या पांयाशी येवंक आशिर्वादान भरलेले. ह्या वेळार आमकांय जण एकल्याक आशिर्वाद जाय. ह्याच दयाळ देवाचो हात आमकां लागूंक जाय. सासणाच्या जिविताची वाट आमकां चलूंक जाय. फकत इल्लीशी एकूच घडी तुज्या मनान आसा तितलें जेजूच्या पांयाशी दवर. तुजे हात उक्ते कर, दिमी घाल, ताचो आशिर्वाद घेवंक तयार जाव. खरेपणी जेजू तुका हात लावंक येता. He wants to touch you, heal you, make you perfect, make you whole. जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यानूच नव्यान ताका उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटलो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तुजी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपान आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपान आपल्या. जेजू आपयता,
दुखां आमची पुसता धीरान आमकां भरता दुखां आमची पुसता धीरान आमकां भरता खंयच्याय वेळार उलो केल्यार जेजू सदांच लागीं आसता खंयच्याय वेळार उलो केल्यार जेजू सदांच लागीं आसता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. आयकोल्या उतराच्या उजवाडांत संवसारांत आमी वचूंक जाय जिविताच्या उंड्या पोसणांत संवसारांत आमी वचूंक जाय एका मोनान आनी बाबातान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सामान दवरया एकाच मोगान आनी बाबातान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्याक सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सामान दवरया सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सामान दवरया